हांव कार्तिक साजो कुंडेकर, खापरेश्वर देवस्थानचो अध्यक्ष. म्हाजे वांगडा सावळा फाळकर सेक्रेटरी, संदीप कवटणकर ट्रेजरर, म्हाजे वांगडा निर्मला ठाकूर, नागेश, नितेश, मारुती आनी बाकीचे कमिटी मेंबर आनी जे गांवांत देवाक मानपी, देव खापरेश्वराक आनी देव ब्राह्मणेश्वराक मानपी जे हांगासर सगळे श्री देव वेताळाक आयज आमी प्रसाद घेवंक येयले. प्रसाद घेवपाचें कारण की आमचें जें देवस्थान आहा तें उद्वस्थ नश्ट केल्लेलें आहा, कोणाक कांय सांगिनासतना, आनी त्या देवा बद्दल आमी प्रसाद घेवंक येयले की आयज आमी प्रसाद घेतला आनी प्रसाद लायलो आनी प्रसाद जाला. त्या प्रसादाक एक कमीत कमी 1.5 वर लागलें ते प्रसाद श्री वेताळ दिवपाक. देव सुद्दां दुखावलेलो आहा, श्री वेताळ सुद्दां दुखावलेलो आहा आनी देव खापरेश्वर सुद्दां तसोच ब्राह्मण जो आहा तो सुद्दां दुखावलेलो आहा. आनी आमी आयज 1.5 वर जाले तो प्रसाद जालो आनी त्या प्रसादाक सांगलां की देव थंयच आसा, थंयच रावंक सोदता. देव ब्राह्मणूय रावंक सोदता आनी देव खापरेश्वरूय रावंक सोदता. आयज आमी जो प्रसाद घेतला ते प्रमाणे आयज सगळ्यांक सूचित करता की तो प्रसाद आमकां ऑलरेडी जाल्लो आहा. आनी देवा कडेन आमी 2-3 शब्द घेतले. ते शब्द आहा की देवा कडेन देवान सांगलां की जे देवाक आपल्या कडेन म्हणजे जे लोकांनी आपल्या देवा कडेन जो खेळ केल्लो आहा, जी देवाक अडचण हाडलेली आहा, देवस्थान उद्वस्थ केल्लें आहा, की देव ताका योग्य ते फळ दितलो. आयज आमी सगळे देवस्थानचो जो आयज सगळो कमिटी मेंबर देवाक मानपी लोक येयल्लेले आहा आनी आयज आमचो प्रसाद जाल्लो आहा. फुडें जे आहा जे फुडें आमी सगळे जे कमिटी मेंबर्स आहा गांवांक जे इसरोन आमी थोडे कितें आहा देवस्थान कांय कितें फुडें करपाचें, देवाक कांय कितें करपाचें तें आमी सगळ्यांक गांवांत घेवन विचार करून आमी फुडें सरतले. आनी फुडें जें आनी कितें आहा उरला बिल्ला कितें प्रसाद घेवपाचो आहा, फुडें आनी कितें बरें आनी आहा तें सांगलां देवान, तो आनी तो प्रसाद घेवन आमी सगळें कितें आहा तें फायनल करतले. म्हणजे पयलीं ज्या जाग्यार देवस्थान आसलें थंयच परत स्थापन करपाचें म्हणटा तुवें. देवान जो शब्द दिला की देव थंयच आसा म्हणून, आतां स्थापना थंय करपाची काय कितें करपाची आमी कमिटी मेंबर बसोन जो देवान शब्द दिल्लो आहा तो आमी विचार करतले आनी फुडें आमी कितें आहा तें सांगतले. तुमच्या गांवचे आनी तुमची कमिटी सोडून जर ग्रामस्थ गेले प्रसाद घेवपाक आनी तेंच्यांनी वेगळो प्रसाद घेतलो जाल्यार तुमकां तो मान्य आसतलो? पळय, आमी जी कमिटी येयल्या तुमकां खबर आहा गोंयभर देवस्थानां भरपूर आहा. परशुराम भुमी हें मानलें जाता, पूण देवस्थानाचो प्रसाद घेवपी जे प्रसाद आमी सुद्दां हांगासर येयल्ले वेताळा कडेन तेन्ना आमकां सांगलेलें की तुमी जे प्रसाद देवस्थाना खातीर घेवंक येता जाल्यार देवस्थानाचे तुमी 10 जाण आहा तितूंचे 5-6 जाण बसून देवस्थानाक येयले आनी प्रसाद घेतलो. जे कमिटी मेंबर जे कमिटी आहा देवस्थानाची जाल्यार थंय आपूण प्रसाद घेता. हांगा सुद्दां आमकां थंय सांगलें गेलें. आनी कितें आहा कमिटी भायर जे प्रसाद घेता ते कशें आसतले वॅलीड म्हाका कांय कळना. आनी आमी सुद्दां आयज देवाक विचारलें की आयकूंक येना की कोण खंयसर तरी प्रसाद घेवन गेलो आनी देवाक आमी सांगलें की देवाक हो प्रसाद घेवन गेलो तो मान्य आहा बाबा कितें आहा, तांकां बरें जातलें तेंचें वायट जातलें. देवान सांगलां तांकां धक्को गावतलो आनी हांव सांगूंक सोदतां की तांकां खरेंच तांकां हक्क ना. आनी जो देवान सांगल्या प्रमाणे तांकां जो धक्को हो देवान सांगला गावतलो आनी तो धक्को घेवपाक जो धक्को गावतलो तो धक्को घेवपाक तुमी रेडी राव. कित्याक आमी फाटल्या दिसांनी देवा कडेन आमी नाल्ल बांदून जे उद्वस्थ जाल्या फुडें तो नाल्ल बांदून आमी त्या देवा कडेन सांगणें करून जो नाल्ल हाडलो तो बांदून आमी थंय दवरून जो नाल्ल आयज प्रसाद घेताना आयज घेवन येयल्या ती आयज कमिटी म्हणून आमकां खबर आहा देवस्थानाचें कांय कितें तें. जे थोडे प्रसाद घेवन गेल्या हें म्हणटा आयकूंक येता तांकां हांव न्हू देवाचो उत्सव कितें, उत्सव केन्ना आसता, देवाक कितें मान आसता, देवाचें तोंड खंयचे वटेन आहा तें तरी खबर आसा काय हांव नको, काय कोणी फुलयल्या काय कोणी हें तकलेन घातलें की बाबा तुमी प्रसाद घ्या, तुमी मातशी तकली वापरा बाबा न्हू कांय. म्हाका सांगा आतां तुमी देवस्थान जर दुसरे कडेन हालयलें जाल्यार तुमची भुमिका कितें आसतली? देवस्थान दुसरे कडेन हालयलें आमी आयज प्रसाद घेवंक येयल्या न्हू हय की देवस्थान खंय हालोवचें
का तेच स्थानार दवरचें म्हणून आमी आज प्रसाद घेवंक येयले. ओके, पण तो प्रश्नच ना. देवान आमकां ना आयज सरकारान प्रसाद जर दिलो. सरकारान जर जबरदस्तीन देवूळ दुसरे कडेन बांदून हें करता म्हणून सांगलें किंवा पळय, सरकार हो आसता प्रशासन चलोवपाक. ही सरकाराक देवळां बांदचीं मोडचीं ही सरकाराक जो अधिकार आसा कितलो तो हांव नको. पूण सरकार हांव म्हणिना सरकारान हें हांव नको कोण जल्मी बीन जाल्या काय गांवकार कोण जाले जाल्यार की देवळां हालोवं शकता, देवळां हें करूं शकता, प्रसाद कोणीय घेवं शकता. आनी त्या देवळान ती कमिटी ते मानकरी ते देवाक जल्मी दवरलेले आहा. जे देवाचे अधिकारी दवरलेले अधिकार म्हणजे देवाक जे कितें जाय लागता तें हें करपाक कोणीय येयलो सरकार जालो. सरकार जे आसता जे आमदार जे हांव जिल्हा पंचायत मेंबर आसा आमी फक्त 5 वर्सां लोकांनी निवडून दिल्ले आसता. आमी आनी कितें बरें करता आनी फुडें धरतले. पूण 5 वर्सां येतले आनी हें सांगतले बाबा ही देवळां थंयसर हे धुकलची ती देवळां हांगा धुकलची. हें जावचें न्हू आनी करचें न्हू हेंच्यांनी. थोडक्यान तुमी शिफ्ट करूंक दिवचे ना अशें जालें. पळय हांव शिफ्ट करपाक हांव देवान व्हडलो जावंक ना. हांव फक्त देवाची सेवा करता आनी म्हाज्या वांगडा जे कमिटी आसा ती कमिटी देवाची देखरेख करता. उत्सव कहो कितें करपाचो सगळें करपाचें. पूण हांव देवान व्हडलो जावंक ना शिफ्ट करपाक. आतां देवान व्हडलो कोण जाला तर अवश्य तेंच्यांनी फुडें जे देवान सांगल्या प्रमाणे जो देवा धोको दितलो जो देव तांकां योग्य ते फळ दितलो तें करपाक तें अवश्य तेंच्या फॅमिलीक न्हू आख्ख्या सासणाक आख्ख्या तेज्या कुटुंबाक न्हू सगळ्या आख्ख्या सासणाक तेंचे ते कितें पळयतले आनी कशें कितें धक्को गावतलो तो देव दाखोवन दितलो. आनी तुमी पळया रेडी रावा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.